बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय सोम्याचें जेवण कुडी ओतम्यांक पेकोवणी. जेजून आपल्या मुन्यारी जिवितान जायत्यांक पेकोवणी दिली आनी आयज पवित्र मिसाचे भेटेन उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान हाजीर जावन आमकां पेकोवणी दिता. कित्याक ह्या पवित्र खाणा पिणान वरवीं जेजू म्हज्या कुडी ओतम्यांक आपले पेकोवणेचो हात लायता आनी आपल्या मोगान म्हजें जिवीत बरें करता. जेजू म्हाका पेकोवणी दिता कित्याक हांवें दुसऱ्याक पेकोवणी दिवंक. हेंच भाग्योन फ्रांसीस शावेरान केलें. आपल्या मुन्यारी जिवितान मिसाची भेट भुक्तीपोणान समोरबून भावार्थ्यांक पेकोवणी फावो केली. मिसाची भेट आमच्या जिविताचो माज करूंक आमकां करपा मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पवित्रार देवाक आनी तुमकां पावडिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोरान उच्चारून वायट धरून बरें चलून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत घेवन सदांच वावरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची जोणेकल्याची मागणी उगडास करून हे मागण्यांत घालुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तास्तीस त्या सासणीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फाव जावच्याक तुजे कृपेन आमची काळजां तयार कर. हे आमी मागता आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार तोलबाराचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पर्दो तो काडून उडयतलो
आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मोर्नाचें चेदोर पिस्तलो, सासणाक मोर्नाचो भस्म करतलो. आनी सगळ्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सोर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉस तो पयस करतलो, कित्याक सोर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटोली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडटां आनी संतोश भरीत जातां. सोर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन आसा, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें ठिकाण. आनीक एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें ठिकाण. पांचवी चार तुजीं चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें ठिकाण. काळोखांत कोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंकया सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतलीं. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत घर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें ठिकाण. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. आपले पोरचेची सोडवण करूंक सोबीं येता. ताका मेळूंक तयार आसात तीं सोदव. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालियाच्या दोयऱ्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांची उरपणजी थोंट्यांक, खोड्ड्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बराबर हाडून ताच्या सोशी आयल्यो.
आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें ताका दवरलीं आनी ताका सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुडलीं धोड जातात, थोटीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोडूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसां लागीं आपोवन म्हणलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. आयज 3 दीस जाले म्हजे बराबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी ताका धाडूंक म्हाका कुशीना. वेताळां वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर एक सुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले? जेजून ताका विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7 आनी थोडी धाकटुली मासळी. तेन्ना ताणें लोकांक दोनीर बसोवंक लायलें आनी 7 उंडे आनी मासळी आपल्या हातांत घेतली. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगळीं दादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलेले कुडके 7 कोरोणभर ताणीं एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakaye tuka Krista. आमी आमच्या घरांनी आमचे आवय बापूय जेवण आमकां रांदता तें आमी जेवताले. आनी घोडे चड रुचीचें न्हू जायत तें, पूण भलायकेचें जेवण. भलायकी आमकां दितालें. सदांच चिंतताले आमचे आवय बापूय, म्हज्या भुरग्यांक कसलें जेवण भलायकेक पडटलें, आनी मनान हें जेवण रांदतालीं. पूण ह्या काळार आमी पळयता फास्ट फूड ही जेवणां उसलेयिल्लीं आहात आनी आमकां टायम ना रांदपाक जाय ती पावटी. आमच्या भुरग्यांक तें रुचीचें लागतात. कितें घालता तें आमी नको. आमच्या भुरग्यांक तें रुचीचें लागतात फास्ट फूड. पूण तें खायलें म्हणटच आमची भलायकी इबाड जाता. भिणांत बांदून तर जेवण एक मुखेली वस्त आमच्या जिवितांत. जेवप सदां काल आमकां भलायकी आसपाक, आमकां काम करपाक, आमकां जिवाक बळ मेळपाक. आनी जेवण एक मोगाची कुणां. कोण तरी आमकां जेवणाक आपयता. आपणाच्या बद्याक कसले फुकसां त्या दोणा न्हय, आपणा लागीं जायतें जेवण आहा म्हणून न्हय, वो जाका जेवणाक तो आपयता तो भुकेन मोत्ता म्हणून न्हय. ती एक मोगाची कुणां. मोगाचे संबंद वाडटात भिणांत बांदून. आनी हे संबंद वाडोवन हे आमी आमच्या जिवितांत अदीक अदीक एकामेकाच्या मोगान आमी जियेता. तर जेवण जावन आसा भिणांत बांदू एक मोगाची कुणां. आनी मोगाची कुणां आमी जेजू सव्वे आमी पळयता. आमी जाणाव जेन्ना जेजू गालिल्यांत आपणाची परगोटणी कोत्तालो जुद्यो लोकांक, ही परगोटणी ताणें सोंपयली जेवण करून. हे लोकांचे म्हाका चुचुरे दिसतात. इतले दीस म्हजे फाटल्यान आसात. फिलिपा लागीं विचारता, कितें करूं रे फिलीप? परिक्षा करपाक विचारलें. तितले म्हणून आंद्रे सांगता, हिंगा एका मनशा लागीं 5 उडे आनी 2 मासडे आहात. हाड त्यो. ताचेर आशिर्वाद घालता आनी वाडयता आनी ताका लोकांची भूक मारता आनी ताका धाडटा. पूण तोच लोक भिणांत बांदो दुसऱ्या दिसा ताका सोदूंक येता. गुरुजी खंय आसलो तूं? आमी सोदताले तुका. जेजू सांगोना, आपण खंय आसलो तें सांगोना, पूण लोकांचें मन तो वळखता. हो लोक सोदता तो कुडीच्या जेवणा पासत. काल ताका कुडीचें जेवण दिल्लें, आयजूय कुडीचें जेवण आहा.
आनी म्हणटा सोरता त्या काणा खातीर वावरूं नाकात, सोरोना त्या काणा खातीर वावरात. आमकां कुडीच ना, आमकां ओतमो आहा. आनी हें सांगता ताका, एक शिकोवण दिता ताका, आमकां कुडीचेंय जेवण जाय, आमकां ओतम्याचेंय जाय. आनी जेवणान हो गाल्ल्याचो भयणान बांद आपणाचो पोरगोटणी सोंपयता. उपरांत तो सिदोन तीर हे गांवांनी वेता, विदेशाचे गांवांत वेता. हे विदेशाच्या गांवांत भयणान बांद आपणाची पोरगोटणी कोत्ता. गालिल्यांत आनी रावना, विदेशाच्या गांवांत वेता. आनी थंय वचून भयणान बांदू ही पोरगोटणी कोत्ता. पोरगोटणी कोत्ता तेन्ना आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, लोक उरपोंजी तोंट्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक, हेरा वायटाकारांक बराबर हाडून तांचे सुरशें आयल्यो, तांच्या पांयां लागीं तांकां दवरलीं, तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोट फुडलीं बरीं जातात, तोंटी चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोकां अजाप जालो आनी इज्रायलाच्या देवाक पोरगोटूंक लागलो. तर हें विदेशाच्या गांवांत ताणें केलें. पयलें केलें तें गालिल्याच्या शारांत केलें जुदियो लोकांक, आतां हें केलें तें विदेशाच्या जाग्याक थंयसर केलें. आनी तेन्ना जेजून पळयलें, ही पोरजां 3 दीस जाले म्हजे बराबर आहा. शिसांक सांगता, म्हाका चुचुरे दिसता तांचे. घाराघात दाळूंक उपाशी बरें दिसना, आटे बी पडत. असले जेजू हुस्के काडटा हे पोरजेची. आनी शिस म्हणटा हांगासर इतल्या लोकांक कितें मेळटलें, कितें मेळटलें जाग्यार. आनी तेन्ना जेजू विचारता, तुमचे लाय कितले उंडे आहात? आनी ते सांगतात 7. आनी थोडीशी मासडी हाड म्हजे शाड. आशिर्वाद घालता आनी आशिर्वाद घालून धाडले सुमार पयले फावटी केल्ली तेन्ना गालिल्याक धाडले सुमार 5,000 आहले. हांगासर धाडले सुमार 4,000 आहात. भयणांत बांदो आनी लोक दादोशी वेता, खुशाल घरा वेता. तिसरें जेवण भयणांत बांदो जेरुजाल्याक. सगळें संपयलें, गालिल्याक संपयलें, विदेशाच्या गांवांनी संपयलें, आतां जेरुजाल्याक. आनी जेरुजाल्याक वेता तेन्ना 12 बराबर जेवण कोत्ता आपणाचें निमणें. आपणाचें हें मिसांव संपयता तेन्ना 12 आपोसलां बराबर जेवण कोत्ता. आनी जेवण कोत्ता आसतना मिसाची बॅट कोट्टा. तरी 3 जेवणां आमकां उगडास कोत्तात. खूंय जेजू गेलो, सगळें संपयलें जेवणा उद्देशी. आनीक हें सगळें भयणांत बांदो भासावणी केल्ली इजायास प्रवाद्यान. इजायास प्रवादी जावन आसा बोरवांशाचो प्रवादी, एडवेंट प्रॉफेट, बोरवांशाचो प्रवादी. आनी तो भासावणी कोत्ता. 700 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त येवच्या आदीं ही भासावणी कोत्ता. आनी म्हणटा, पर्वता दोरवां सर्वेसो सगळीं पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो. त्या जेवणाक बऱ्यांतलें बरो सोरो वांटतलो, सांबार बांबार घालून रांदलें रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो, दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो. भयणांत बांदो हें बोरवांसो दिता. इजायास प्रवादी बोरवांसो दिता. दूख आहा तें उणें कोत्तलो. दूख आहा तें मरणाचें म्हणल्या भाशेन वाट चलतात ताका ताचें चादर चालतारतलो. आनी भासावणी जेजू तो शार्ती पावयली. भयणांत बांदो जेजू तो शार्ती पावयली. तर आयज आमी ही मिसाची बॅट आमी घोट्टा, आमी कोत्ता ही मिसाची बॅट. आनी मिसाचे बेटेंत आमी जाणाव हें जेवण आहा. एक देवाच्या उतराचें जेवण हांगासर, हांव आहा थंयसर, आनी एक ते मेजार आमचें जेवण, जेचे कुडीचो जेवण. आनी दोनी जेवणां भयणांत बांदो आमकां बोड दितात. दोनी जेवणां आमकां बोड दितात, आदार दितात, पेकोवणी दितात. सगळीं सांगता ते प्रमाणे चडश्यो पेकोवणी आमच्यो मिसाचेर जाता. लोक सांगना
पूण हुंयशे सुवातेर कितें चलत प्रेस सर्वीस आनी कितें, पूण चडश्यो पिकोवण्यो आमच्यो मिसाचेर जातात. तर ही दोन जेवणां आहा आमकां, त्याचें उतराचें जेवण आनी त्याचें कुडीचें जेवण पिणान बांदू. हें जेवण जेवन आमकां पिकोवणी मेळटा, आमचे संबंद वाडटात देवा सवें. आनीक सांगता ते प्रमाणे पयलें देवान बरीं केलीं जीं कोश्टवतालीं, ताका बरीं केलीं पिणान बांदून. दुसरीं बरीं केलीं जीं तोकलोलीं, टायर्ड. आतां जेजू म्हणटा बारां चेपल्यांत ती म्हजे शिंयात, हांव तुमकां समाधान करतलो. तकल्यांत संवसारांत काम करून करून प्रश्नांनी तकलेलीं आहात बिणांत बांदून. आनी जेजू बासायता, येयात म्हजेशी, हांव तुमचें अशें ल्हव करतलो, आमचो तकलेचो भार ल्हव करतलो. आनी तिसरी जाण आसा बिणांत बांदू, जी जेची कुडी रोगत शेवता आनी आमचे संबंद जेजू मदें आमचे मदें घट जातात बिणांत बांदू. आनी हें आमकां मीस काबार करता आसतना पाद्री म्हणटा, वचून येयात, क्रिस्तांव शांतीन तुमकां धाडटा, येयात परतून. कितें करात, तुमी हें पिकोवणी घेतल्या, तुमी हें बरेंपण घेतलां मिसाक, तें वचोन दुसऱ्यांक दियात. भाग्यवंत फ्रांस शावेर ताणें तशेंच केलें. मीस करतालो, मिसा उद्देशीं देवचो आदार घेतालो, आपणाक पिकोवणी घेतालो आनी पिकोवणी वचोन वांट्टालो. आमी मिसाक येता, वचून येयात, तुमकां धाडटा, मिसाक येता बिणांत बांदू. आनी एक जाणां म्हणटा ते भाशेन आमी मिसाक हात जोडून रावता, पूण घरा गेले म्हणटूच हात आमचे मेकळे आसूंक जाय. दुसऱ्यांक आमी कितें मिसांत घेतलां तें दुसऱ्यांक वांटूंक. हें भाग्यवंत फ्रांस शावेरान केलें, हें आमी करुया. सगळे मिसां ताका मेळ्ळां तें वचून आमी जीं घरां आहात ताका परगटुया आनी मिसाची खबर ताका सांगुया. कितली पिकोवणी मेळटा तें आमी ताका कोडीत करुया. उबे रावया. हे वेळार आमची थोडी मागणी तयार केल्ली सोरेस्परा मुखार आमी घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी मिसाची भेट सदांच भोगतीन संबरंबूंक आनी आपल्या मोन्यारी जिविताचें हात्यार करूंक बापा लागीं मागुया. देशाच्या आनी गोंयच्या क्रिस्ती राजकारभाऱ्यांनी आपूण परजेचे सेवेक आसात म्हूण वळखून सोमेस्ताचे उदरगती पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमी जण एकल्यान मिसाचे भेटींत भावार्थान आनी मोगान हाजीर जावंक आनी जेजूच्या मासा रोगताच्या बोलान आमच्या जिविताक पिकोवणी घेवंक बापा लागीं मागुया. पवित्र सोबींत वावुरतल्या सगल्या लौकिकांनी जेजू सारकेलें मोगाचें आनी चुरचुऱ्यांचें आपलें कालीस करूंक बापा लागीं मागुया. सर्गीचे बापा, तुजे पुतान आमकां सांगलां मागात आनी तुमकां मेवतलें, दारार मारात तुमकां उगडटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें.
एसमोना आनी मागणी आमी तुका उबारल्या ते आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Solves våra genom skidana. Solves våra genom skidana. Solves våra genom skidana. Solves våra genom skidana. 고난이 얻고 누가 되다 봐봐. 고난이 얻고 누가 되다 봐봐. Solves våra genom skidana. Solves våra genom skidana. Solves våra genom skidana. Solves våra genom skidana. म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलींचा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनातले महिमे आमच्या लेखे पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. मोगाळ बापा सगळे काळजां तुजी भोक्ती करूं की बोली आमी तुका समर्पिता. जगोनीत पदवेन चळवळीचे वाटेन आमकां चलय आमच्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया. आम्ही सर्वेस्वराय बद्दल सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा सर काडे आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजोन पूर्ण केलें आनी सासणी तरावडांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत दर आतां आमी आशेता तें भासायलें देणें तो बोयवाण परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवता बराबर आनी सर्गीच्या सल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेच कितन एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता.
जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कूड आनी रोबोत. आपलीच कुशीन कोश मोरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजें उगडासा कोरात. Bawartaco gut porgotuja. पापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें तुका तुका दिन वाचता. आनी जेश कुडो रगो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा, सिमांव ताच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पुती बाग्योन जुजे, बाग्योन दोरदुता, बाग्योन फ्रांसीस शावेर, बाग्योन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोनून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. जेजून आमकां मागणें करून शिकयलें. हें मागणें बापाक ह्या वेळार सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार.
दयागण जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बरवां शान ओतरेकतां तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकां दिसतोय आनी सर आकातां लिवाटाय कित्याक रासुकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमेस क्रिस्ता तुवें जे दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकोडान सांबाळ सोचयेत रासवत चलयताय सासनांच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या एकसूत्रान म्हाका भलायकी मेवतली भावा भयणीनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो साक्रामेंत घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
जेजू आमच्या काळजांनी आयला. कृपेन तो आमकां जोण एकल्याक भरता. उपकारी काळजान दिनवाशी मनान ताची किर्ती आमी आठोवया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. कोण वड्या बापायाचे देवीक जेवणाचे बळान पातकांतले आमी सुटूं आनी जेच्या जल्माचे पुर्बेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उबलेल्या फादर फ्रांसिस्को पेरेरा ताका आनी आक्षेच्या फिरगोसकारांक आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचे दाखोवणेच्या दिसांनी मेसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. ही मिसां आमचे दायोसिसांतली दर एक फिरगोस समोर उमतली. 3:30चे मीस आमचे दायोसिसांतली खातीं डायसिजन बॉडीज समोर उमतली. आयज हाचे फुडें 8:30चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले आनी त्या मिसाचेर आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. कोणूय तुमचे भितरलो कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुज्या काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुज्यो खासगी करचो ह्या वेळार बापाक तूं उपार. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वखणटा. आमेन.